आता मी आसा केपें मतदारसंघान आणि आमच्या वांगडा आसा TMCचे कॅन्डिडेट कांता गावडे. तांकां विचारया सर, तुमी केपें आतां मतदारसंघान डोर टू डोर कॅम्पेन करता, कसो कितें रिस्पॉन्स आसा तुमकां? म्हाका खऱ्यांनीच तुमकां सांगपाक म्हाका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा. हांवें ह्या मतदारसंघान जवळ जवळ 70% हांवें घरां कवर केल्या. सगळ्या वाठारांनी हांव भोंवलां आनी अफाट असो प्रतिसाद म्हाका मेळटा. कारण TMC पक्षाची सगळे कडेन वळख जाल्ली आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की TMC हांगा एक आपलो उमेदवार TMCचो निवडून येतलो इतपत वातावरण तयार जाल्लें आसा. ओके. लोक तुमकां आपले समस्या कितें म्हणून सांगता, कितें समस्या हांगा आसा? हांगा खरें म्हणलें जाल्यार हो आमच्या दक्षिण गोंयचो केपें मतदारसंघ हो खरोच एक निसर्ग भरलेलो हो मतदारसंघ. कारण हांगा एक म्युनिसिपालिटी आसा ह्या मतदारसंघान आनी 7 पंचायती आसा आनी एके पंचायतीचो अर्दो भाग, थोडोसो भाग ह्या पंचायतीन पडटा. आतां 7 पंचायती भितर जवळ जवळ 4 ते 5 पंचायती ज्यो आसा तितून आमच्या गोंयच्या ST समाजाचे म्हणजे आदिवासी समाजाचें प्राबल्य आसा. म्हणजे मतदार हे चड आसात आनी एकूण जर मतदारसंख्या जर पळयली जवळ जवळ 32,000च्या आसपास मतदार आसा ह्या मतदारसंघात. तातूंतले 15,000 वयर ह्या ST बांधवांचे हांगा ही संख्या आसा. म्हणटकीर जेन्ना हांव भोंवतां, म्हज्या गांवांत भोंवतां, ह्या वाठारांत भोंवतां, अनेक ह्या मतदारसंघाच्या अनेक भागांनी हांव भोंवलो. आतां जे आमी बेंदुड्डे आसा, हांव काजूवाडा गेलो, हांव पारयामोळ गेलो, हांव काजू कट्टा थंय अशें गेलो, अशें भागांनी गेलो, गोकुळडे गेलो, सगळें गेलो. पूण म्हाका एकूच पळोवन दिसलें की हे भागांनी आज आमी खऱ्यांनीच गोंयच्या स्वतंत्रतायेचो 60वो वर्धापन दिन आमी मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या जोरान मनयलो. पूण ह्या 60 वर्सांच्या स्वातंत्र्या नंतर स्वातंत्र्याची खरीं फळां जी लोकांक पावूं जाय, स्वातंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान जी उदरगत जावं जाय, ती उदरगत ह्या भागांत म्हाका दिसली ना. म्हाका खऱ्यांनी दुख्ख जाता की हांव हांगा किसकोण म्हणटा त्या भागांत गेलो, गोकुळड्या ह्या वाड्याच्या किसकोण, थंय आजुनूय लोकांची अशी परिस्थिती आसा न्ही, खऱ्यांनीच दुर्दैव कशें म्हाका दिसलें. म्हाका रडपा आयलें की खोपींनी लोक रावतात, कसल्योच सुविधा तांकां ना. ज्यो मनशाक ज्यो जगपाक ज्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा तांकां ना अशें म्हाका चित्र दिसलें खऱ्यांनी. कारण म्हाजे ST बांदव ते म्हाजे आदिवासी समाजाचे बांदव, जो सरकार जो आमचो आसा त्या सरकाराच्यो ज्यो सोयी आसा, सवलती आहा ह्या लोकां खातीर, ह्या लोकां मदीं पावल्योच ना. आनी कोणीच तो पुढाकार घेतलो ना कित्याक काय असो म्हाका प्रश्न पडलो. कारण प्रत्येकाक ह्यो सुविधा पावूं जाय. आमी पळयतात की मोठे मोठे जाहीर जाता, सगळ्याचो विकास, सबका साथ सबका विकास अशे नारे आमी आयकता. पूण हांगा सबका साथ जालो ना अशें म्हाका चित्र दोळे मुखार म्हाजें दिसलें. आनी म्हाका उलयतना लोकां कडच्यान तेंच जाणवलें. कारण निवडणुके वेळार राजकारणी येता. राजकारणी म्हणजे खंयचे म्हणटात? हांव कोणाचीं नांवां घेना, म्हाका हांव नांवां घेना, पूण जे निवडणुकी रावतात, जे जिखून येतात कळ्ळें न्ही, ते मागीर परत तेंचे पर्यंत पावना अशे तरेच्या लोकांची एक हांगा हें आसा. अत्यंत राग आसा लोकांच्या मनान. राग हो म्हाका दिसता म्हाका राग दिसता. व्यक्त लोक करतात पूण म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी दबावान लोक आसतात. आनी कित्याक दबाव तो म्हाका खबर ना. पूण तांकां एक म्हाज्या माध्यमांतल्यान तेंचे कडेन भासाभास करतना म्हाका दिसलें. आनी हांव अनेक लोकां मदीं उलयलो, तेंच्या मदीं बसलो, आमच्या भयणां मदीं बसलो, बायलां मदीं बसलो, दादल्या मदीं बसलो, भुरग्यां मदीं बसलो. हांगा शिकलेले भुरगे सुद्दां म्हाका मेळ्ळे. पूण एके तरेचे ते निराशा अशें तेंच्या तोंडार आसा. कारण आज हांगा अनेक बेकार भुरगे म्हाका मेळ्ळे. हांगा पोस्ट ग्रॅज्युएट केल्ले, ग्रॅज्युएट केल्ले, वेगळे वेगळे कोर्स केल्ले भुरगे आसा. उमेदीन भुरगे शिकतात, उमेदीन आवय बापूय तांकां शिक्षणा खातीर खर्च करता आनी फुडें काडटा. पूण शिकून जाल्या उपरांत जो तांकां संदी मेळूं जाय, जो तांकां रोजगार मेळूं जाय, तो रोजगार तांकां मेळना. अशे तरेचें एक दुर्दैव कशें म्हाका हांगा एक चित्र, भयान चित्र अशें दिसलें. कित्याक प्रत्येक शिकलेलो भुरगो सुद्दां ताच्या तोंडार एक अशे तरेची भावना आसा, आतां फुडार आमचो कितें. म्हाका तें उलयतना तांणी म्हाका सांगलां की
कांताबाब तुमी तरी आमचेर नजर मारात, तुमी तरी आमचें हें पळयात आनी आमी तुका सपोर्ट करता आनी आमकां विश्वास तुजो आसा कारण तूं आमचो आमचे पैकी आमचो आमी तुका तुज्या माध्यमांतल्यान आमी एक बरो फुडारी आमकां मेळटा अशें आमकां विश्वास आसा आनी तूं आमचे मदीं रावतलो आनी आमचो हो एकंदर हो जो अशे तरेचो जो जें वातावरण आसा तें बदलुपाक तूं सहकार्य करतलो अशे तरेची म्हाका स्फूर्ती मेळटा तितूंतून म्हाका फुडें फुडें वचन दिसता. हांगरचो आमदार सांगोन भायर सरिल्लो की BJPन गेल्लो सांगोन की आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर वता म्हणून आनी ते इवन डेप्युटी CMय आहले. तशी डेव्हलपमेंट हांगा कितें जालें? हांव तेजेर आमदाराचेर कॉमेंट करचो ना कारण जो आमदार आसा तो ह्याच लोकांनी निवडून दिल्लो. म्हणजे घडये अशें म्हणया की ह्या लोकांक तो आवडटालो आनी ह्या लोकांचो तो फुडें प्रगती करतलो अशें विश्वासान तांकां दिलें आसूंये. पण म्हाका तेजेर चड उलोवपाचें ना कारण हांवें म्हाज्या ह्या निवडणुकीच्या निमतान हांवें म्हाज्या मनान थरयलां की हांव कोणाचें वायट उलयचो ना, कोणाक दुशणां दिवचो ना. हांव फक्त म्हाजो एजेंडा जो कितें आसा हांव जें कितें करपाक सोदतां तेंच हांव लोकां मुखार घेतलो. पूण हें करतना पळयतना अशें म्हाका दिसता की खूब वर्सां जालीं हांगा STचो उमेदवार ना म्हणजे आपलोसो ना आनी विश्वासान कोणाक तरी तेणी निवडून दिल्ले आनी आज जेन्ना हेच लोक तांचे बद्दल एक निराशावादी सूर उक्तायता तितूंतल्यान म्हाका कळटा की खऱ्यांनीच ते खुशी ना, खऱ्यांनीच ते अशें बरें वातावरण तेंचें अशें ना. पूण देखूनच विश्वासान ते म्हाका सांगता आमी तुका सहकार्य करता आनी आमी तुका तेंको दितात. सर तुम्ही जेन्ना केपें मतदारसंघान भोंवता तुमचें मेन विजन कितें आहा तुमचें मतदारसंघा खातीर आनी फोकस कितें आसतलो? सुरवेकूच म्हणलां हांवें हो खरेंच एक बरो मतदारसंघ. गोंयचो एक हांगा निसर्ग संपन्न अशें वातावरण ह्या मतदारसंघान आसा. दोंगर आसा, न्हंय आसा, कुशावती नदी आसा आनी खऱ्यांनीच हो बरो मतदारसंघ. थोडोसर आमी जर विचार केलो जाल्यार हांगा बरे तरेचें वातावरण आसा, सैमीक वातावरण आसा तेका अनुसरून आमी हांगा विकास करूं जाय. केवळ रस्ते आनी कितें केलें अशें म्हणून जायना. म्हणजे निसर्गाक समरूप आसा असो विकासाचो एक एजेंडा आमचे कडेन आसूं जाय. म्हाज्या मतीन आसा हांवें तें थरयलें ते प्रमाणे अशें प्रायोरिटी म्हाजी एम्प्लॉयमेंटा खातीर आसतली कारण ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक आज रोजगाराची गरज आसा आनी आज वातावरण अशें आसा शिकलें म्हणून जायना, कसलो कोर्स केलो म्हणून जायना, इंजिनियर म्हणून जायना. इंजिनियराची नोकरी मेळपाक हांगा आतां सद्या वातावरण आसा ते प्रमाणे लाख रुपया फारीक करचे पडटा कळ्ळें न्ही. आतां तुमी म्हाका सांगात एक भुरगो आवय बापायच्या मदतीन आनी जावं इतर आमच्या कुटुंबाच्या मदतीन इंजिनियर पर्यंत शिक्षण घेता किंवा ग्रॅज्युएट जाता किंवा मास्टर डिग्री पर्यंत तो शिक्षण घेता. हें सगळें करतना हें वातावरण पळयत जाल्यार हांगा ते भुरग्याची जावं ते चलयेची जावं चल्याची खऱ्यांनीच तुस्त करची पडटा. आनी हांव तुस्त करता कित्याक सांग अशें कांयच वातावरण नासतना हे भुरगे फुडें येतात आनी बरे पैकी शिकतात आनी शिकून जातकीर तेंचो एक हें आसता मनान एक हावेस आसता की आमचें वातावरण घडचें जें आसा तें म्हाज्या माध्यमांतल्यान हांव सुदारतलों आनी हे खातीर तांकां नोकरेची आशा आसता आनी सरकारी नोकरी मेळची असोय तांचे मनान हावेस आसता. जेन्ना एडवर्टायजमेंट येता तेन्ना ते अर्ज करतात. म्हाजे खूब भुरग्यांनी म्हाका हांगा सांगलें, खूब चलयांनी म्हाका सांगलें ज्यो बऱ्यो शिकल्यात हांगा बऱ्यो शिकल्यात 10 फावटी तेणी इंटरव्यू दिल्यात, एग्जामी बसल्यात पूण तेंचें सिलेक्शन जायना आनी कांय जाणांचें सिलेक्शन जावपाच्या वेळार तांचे कडच्यान कांय तरी मागपा येता म्हणजे पयशांच्या रुपान तांकां ती तुमकां नोकरी जाल्यार अमकी करप, तुमकां इतले दिवचे पडटले तितले दिवचे अशे तरेचें सुद्दां सांगलां अशें मागले अशे भुरगे म्हाका हांगा मेळ्ळे. पूण म्हाका दुख्ख जाता की आज ह्या भागांतले तरूण शिकले सवरले पयलीं म्हणटाले कितें अशिक्षीतपणां आसा म्हणून आमकां नोकरी मेळना, शिक्षण ना म्हणून नोकरी मेळना कळ्ळें न्ही. चॅलेंज घेवन ह्या भुरग्यांनी शिक्षण घेतलें आनी आज शिक्षण आसुनूय तांकां नोकरी मेळना आनी नोकरी कित्याक मेळना तर नोकरे खातीर तांकां पयशे फारीक करचे पडटा आनी पयशे दिवप हें तेंचे कडेन घडना. तेंचे कुटुंबाचें तशें वातावरण आर्थीक सामकें कमी आसल्या कारणान ताका ती नोकरी मेळना. म्हणटकीर अशे तरेच्या भुरग्यांनी करप कितें
हांव ह्या भुरग्यांक आश्वासन दितां आनी सांगलां हांवें भुरग्यांनी आनी मना पासून तुमकां सांगता म्हाज्या काळजांनी सांगता की म्हाका ह्या लोकांनी आपलो प्रतिनिधी म्हणून तर निवडून दिलो जाल्यार हो प्रस्न जो आसा प्रामुख्यान हो सोडयतलो. हांव जेका शिक्षण आसा जेका तेजी लायकी आसा ते प्रमाणे नोकरी दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलों. आनी हें करतना ह्या लोकां कडच्यान किंवा ह्या भुरग्यां कडच्यान कसलीच अपेक्षा हांव बाळगिचो ना. तेणें म्हाका कितें फारीक कोरूं जाय जावं तेणी कितें कोणाक दिवं जाय अशें तरेचें वातावरण हांव निर्माण करचो ना. जेका फावता तेका तेज्या अनुभवा प्रमाणे तें शिक्षण म्हणून तेका ती नोकरी मेळची अशे तरेचो विश्वास हांव तेंकां दितां. कारण फाल्यां राजकारणी हांव आमदार जावन जाल्यार म्हाका म्हाजें सरकार TMCचें आनी MGचें एलायन्साचें सरकार जर आयलें घडये तेणी जर म्हाका बरी संदी सरकारान सुद्दां तर दिली जाल्यार हांव कांता गावडे जो आज आसा तोच कांता गावडे आसतलो. हें म्हजें उतर. म्हाका कसलेच पयशांची हावेस ना. राजकारणान येवन आमदार जावन निवडून येवन पयशे करूं जाय, संपत्ती जमोवं जाय आनी म्हाजें सगळें बॅलन्स शीट वाडूं जाय जावं म्हाजें सगळें एसेट वाडूं जाय अशी म्हणपाची म्हाका गरज ना. नॉमिनेशन भरतना जें हांवें म्हाज्या हितून सांगलां म्हाजें जें टोटल म्हाजे कडेन जें कितें आसा तें हांवें नमूद केल्लें आसा, एफिडेविट केल्लें आसा आनी हांव सगळ्या केपेंच्या मतदारांक केपेंच्या भावा भयणांक हांव उतर दितां की हे हितूनच्यान हांवें जें कितें सांगलां म्हाजे एसेट आसात म्हाजे कडेन कितें आसा तें हांवें जें सांगलां न्ही तितून आमदार जर जालो म्हाका जर तेणी संदी दिली जाल्यार तितून अशें कितें वायट करून कितें कोणा कडच्यान घेवन म्हाजी संपत्ती वाडोवपाची ना म्हाका. कित्याक हांव खूश आसा म्हाजे कडेन कितें हांव लोककलाकार वयल्यान म्हाका तर घुमट घालून हांव गळ्यांत रावता स्टेजीर रावलो जाल्यार म्हाजें हें जाता आनी लोककलेच्या माध्यमांतल्यानूच हांवें म्हाजो संवसार उबो केला आनी म्हाज्या संवसारा बद्दल हांव खूश आसा. म्हाजें कुटुंब खूश आसा. म्हाका आनी कसलीच अभिलाशा ना. म्हाका आनी हेजे पेक्षा श्रीमंत जावपाचो ना. म्हाका प्रत्येक गरिबांचें प्रत्येक जे अडी अडचणी पडलेल्या ह्या परिसरांतल्या लोकांचें केपें मतदारसंघांतल्या लोकांचें म्हाका तांकां आदार करपाचो आसा. तांकां मदत करपाचें आसा. म्हाजे कडेन जाता त्या स्वरुपान हांव तांकां मदत करतलों. तेजे बद्दल म्हाजे कडच्यान तेंचे कडच्यान कसलोच मोबदल्याची हांव अपेक्षा करचो ना. हें म्हाज्या मतदारसंघाक हांव उतर दितां. कारण हांवें न्हू गरिबी सोंसल्या. हांवूय गरिबीन जल्मान आयिल्लो आनी म्हज्या कर्तृत्वान हांव फुडें सरलों. आनी फुडें सरतना म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की म्हाका कोणी तरी मदत करची कोणी सहकार्य करचें पूण म्हाज्या वाट्याक तें तशें व्हडलें हाडलें ना. पूण म्हाका आयुश्यान म्हाका संघर्श करचो पडलो आनी संघर्श करतना जो म्हाका अनुभव आयलो त्या संघर्शाच्या अनुभवा वयल्यान म्हाका आज अशें दिसता की ह्या भागांतले जे गरीब लोक आसात हे भागांतले जे फुडें सरपा सारकी प्रयत्न करपी लोक आसा तांकां मदतीचो हात दिवप तेंचें दुख्ख पयस करप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी हांव 100% पेलतलों आनी पाळटलों अशें हांव मतदारांक सगळ्यांक उतर दितां. कारण म्हाका हांवें सुरवाती सांगले प्रमाणे म्हाका आमदार जावन म्हाजें कांय एसेट वाडोवपाचें ना हांव पयलींच सांगतां. आनी म्हाका कांय संपत्ती चड जमोवपाची आतां कितें जाता आज राजकारणी म्हणटा आज राजकारणी जाल्लो तेजे कडेन पयलीं तितलें नाशिल्लें पूण आज तो परत एकदां निवडणुकी येता परत जेन्ना आपलें हें करता तेन्ना तेगेले एसेट कितलेशे वाडलेले आसा. तुमी पळयात नजर मारात सगळें. पूण हें 5 वर्सां भितर कशें घडटा जाल्यार ते कितें तरी करतात. हांव जे कोण आपल्या धंद्याच्यान वाडयता तेंचे बद्दल उलयना पूण अचकीत जर इतलें जर वाडटा जाल्यार थंय कितें तरी खंय तरी उदक पाणी मुरता म्हणटा तशें म्हणजे कितें तरी घडटा कितें तरी जाता. म्हाका तसलें कांय करपाचें ना. म्हजो जिवना कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन असो आहा सादो. म्हाका आसा त्या वातावरणान म्हाका बरें दिसता कित्याक हांव धादोस आसा. हांव धादोस आसा. सर तुमी बाकीचे कितलेशेच पार्टीज आसा लोकांनी TMC कित्याक वोट करचें अशें तुमकां दिसता? हो एक मेन मुद्दो आसा. TMC पार्टी ही जी आसा ती गोर गरीब जनतेची आसा. ममता दिदीच्या माध्यमांतल्यान ही आज भारतभर फाकारता. पश्चिम बंगालान ही पार्टी जरी जल्मा आयली आज सबंद भारत देश तिजो विस्तार जाता. अवघे 3 म्हयने पयलीं 3-3.5 म्हयने पयलीं ही पार्टी गोंयान आयल्या खऱ्या रुपान आयल्या गोंयान. आनी आज जर नजर मारली जाल्यार ही पार्टी अवघ्या ह्या काळा भितर सगळे गोंयकारां मदीं पसरल्या. 40 मतदारसंघान MGP आनी तृणमूल काँग्रेस आनी दोगांनी युती करून आपले उमेदवार स्थापीत केल्ले आसा. म्हणटच तुमी चिंतात की ही पार्टी बेश्टीच येवना. 3 म्हयने भितर बऱ्यो स्किमी
आमी ह्या TMC पार्टीन जाहीर केल्ली आसा. गृहलक्ष्मी ही आमच्या भयणां खातीर आसा, महिलां खातीर आसा गोंयच्या. इतली स्कीम बरी, इतली स्किमीचो आमी 1-2-250 सरकार जर आमी युतीचें सरकार घडलें जाल्यार 200 ते 250 दिसां भितर ह्या आमी योजनेचो लाभ सबंद गोंयच्या आमच्या भयणांक किंवा महिलांक आमी तेंचे मरेन पावयतलो. म्हाका उमेद आसा आमच्या कार्यकर्त्यांनी 3.5 लाख ह्या आमच्या भयणाचे अर्ज आमी हें केला, रजिस्टर केल्ले आसा. कारण इतल्यो महिला फुडें आयल्यो, म्हणजे इतलो तेंको आमकां ह्या आमच्या भयणान दिला. तेच भशेन आज जे निराश जाल्ले युवक आसा, अनएम्प्लॉयमेंट जेंच्या माथ्यार थापला अशे युवक आसात, तेंच्या खातीर आमी युवा कार्ड अशी योजना केल्या. म्हणजे 20 लाख पर्यंतची तांकां अर्थीक सवलत मेळटली, तांकां लोनाच्या रुपान मेळटलें. आनी हें लोन जें आसा तें कसलेंच कागदपत्र चडशे डॉक्युमेंट बीन घेनासतना ते तांकां मेळटलें. ते पयशे तेणी शिक्षणा खातीर वापरूं येता, उच्च शिक्षणा खातीर वापरूं येता. ते पयशे तेणी आपल्या उद्योग धंदो सुरू करपा खातीर वापरूं येता, किंवा आपली कसली प्रगती करपा जाय जाल्यार ते पयशे वापरून तेणी आपलो फुडार चिंतचो पडटा. तेजे उपरांत आनी एक म्हत्वाचो गोंयांत प्रश्न आसा की कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचें घर. हो कायदो सरकारान, पयलींच्या सरकारान केल्लो. बाबूसाहेब बांदोडकर काळांत पासून हो कायदो आशिल्लो. तितून थोड्योश्यो सुदारणाय बी जाल्यो, पूण खऱ्या अर्थान हे कायद्याची कायद्याचो लाभ जो जनतेक मेळूं जाय, गोंयच्या जनतेक मेळूं जाय, तो मेळूं ना. आज कित्येक अशीं घरां आसात, कित्येक लोक आसात, ग्रामीण भागान आसा, शहरा भागान आसा, की स्वताच्या तेंच्या घराची मालकी हक्क तांकां मेळूना. हे खातीर आपलें घर आनी मालकी हक्क अशी योजना आमी काडलेली आसा. जवळ जवळ 25 ते 50,000 फॅमिलींनी आमचे कडेन ह्या योजनेचो लाव मेळचो हे खातीर अर्ज केल्लो आसा. म्हणटकीर सरकाराच्या स्थापने नंतर तृणमूल, MG आनी जें सरकार जातलें, तेजे स्थापने नंतर अवघ्या ह्या 200 ते 300 दिसां भितर ह्या योजनेचो लाभ आमी समस्त लोकांक दितलो. हो आमचो निश्चय आसा, हो आमचो हावीस आसा, आनी हें आमी करून दाखयतले म्हणजे दाखयतले. थँक्यू सर, तुमकां टायम दिल्या बद्दल. थँक्यू सर.